एकामेकाचेर मोग व्यक्त करपाचो दीस म्हणल्यार व्हॅलेंटायन्स डे। दर वर्सा 14 फेब्रुवारी हो दीस व्हॅलेंटायन्स डे म्हूण मनयतात। व्हॅलेंटायन डे म्हणटकीर दोळ्या मुखार येतात ते तांबडे गुलाब। 4-5 वर्सां पयलीं व्हॅलेंटायन डेक दिवचलच्या बाजारात गुलाबाक खूब मागणी आसताली, मात आता गुलाबाक मागणी कमी जाल्या अशें विक्रेत्याचें म्हणणें आसा। सारखे गुलाब आमी आता गुलाब 650 रुपया बंडल, म्हळ्यार 20 गुलाब आसता एका 650 तुतुरले म्हणलेले थोडे येता। आनी आतां ह्या 5 वर्सांक आतां कांय ना, गुलाबांक 14 तारखेक कोण हे चप करून व्हराना। पयलीं एक सोंपताले, एक 10 बंडलां आमी सोंपयताले। आतां ह्या 5 वर्सांक गुलाब एक 2 बंडल पसून एकट्या कडेन वचना। 50 रुपया सांगल्यार 50 रुपया म्हणटात आनी वयता। पण आदल्या सारको खप ना ना, आदल्या भशेन खूब कांय ना आतां। तुमकां कित्याक लागून इफेक्ट म्हणटा तुमी हो? हे जिपे आतां तुका कोण हे करिना न्हू, ते आतां मोबायल जाल्या न्हू, मोबायलाचेर आतां एक गुलाब हे वीश करतात, ते धाडटात आपले ते फ्रेंडाक। आदल्या सारको खप ना, सामको ना ना, कमी। आदल्या भशेन आतां हांगा बिचोलेन जाल्यार खूब ना। आतां म्हापसा पणजे कितें ते आमकां सांगूं नजो। बिचोले सामके डावन जाला। डावन सारके गुलाबाक। व्हॅलेंटायन डेक आतां गुलाबाक मागणी आसा। व्हॅलेंटायन डे म्हणजे आतां तो एक हे कहो जाला, घेवपाचे गुलाब भायर उडोवपाचे। गुलाबांक डिमांडूच ना, वयल्यान हाडूंकय शीत न्हू, तेजी रेट डबल जाली। पूण कस्टमरूच ना जाल्यार आतां कोणूच फाल्यां पळोवंक मेळना। आयज आमी मागयला खरें न्हू, फाल्यां तो जातलें म्हणून येना। आनी हो केन्नाच्यान इफेक्ट सुरू जाला, सादारण कितले वर्सां ती? हे आतां कोवीड जाल्या नंतर चडूच जालें। गुलाब 2-3 वर्सांक जाल्यार चडूच जालें। म्हणजे हेजी रेटी वाडल्या, तेका लागून कस्टमर हे जाता काय कांयच कळना। पूण ह्या 4-5 वर्सांक हे ना, डिमांड ना। 4-5 वर्सांक डिमांड आदी खपताले। पयलीं कोविडाच्या पयलीं व्हॅलेंटायन डे म्हणजे गुलाबांच्यो राशी पयलींच हाडून ठेवच्यो, पण आमकां कमी पडटाले आनी आतां हाडलेले उरता। आतां 50% कमी। 50 खंय, 60-65% कमी जाता। आनी सद्या रेट कितें आहा आतां गुलाबाचो? सद्या आतां 650 रुपया बंडल आसलो। म्हणजे एक सिंगल कसो येता? 650 म्हणजे तितून सगळेच बरें आसता हें ना न्हू। 50 रुपया आमी लायला, मागीर कमी जास्त करून 40 घालता। पण हे ना, खप जातलो तसो ना। खप जातलो आनी ती बंडलान सगळेच यूज जाता हें बीन ना, थोडे मदले बीन आसता, मागीर तेजेर कवर करता। म्हणजे एक 5 वर्सां पयलीं जो मार्केटान गुलाब खपतालो तसो आतां खपना। ना, व्हॅलेंटायन डेक आतां कोण गुलाब घेत ना दिसता। व्हॅलेंटायन डे हरशिल्लो दीस तरी बरो, रोज डे सुद्दां परवडलो न्हू। व्हॅलेंटायन डे रोज डेक तरी खपता, मदर्स डेक सुद्दां खपता न्हू। व्हॅलेंटायन डेक हे जालो। ओके।